पणजी सरकारी पॉलिटेक्निकेच्या विद्यार्थ्यांनी वेळामध्ये बदल केल्ल्यान आंदोलन केले। कितली पत्रां बरयली तरी प्राचार्य केन्ना पत्रांक रिप्लाय दिना। विद्यार्थ्यांक केन्ना मेळना, कॉलेजींत सुविधा सारक्यो ना म्हणून भुरगे तिडकले। कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां खातीर 2 बशी उपलब्ध करून दिवच्यो अशी भुरग्यांची मागणी। आंदोलना उपरांत दनपारां प्रिन्सिपल भुरग्यांक मेळ्ळो। प्रिन्सिपलान खंय मागण्यो पुराय करपाचें उलयलां म्हणून भुरगे सांगतात। पणजी सरकारी पॉलिटेक्निकेच्या वेळामदी बदल केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले। कॉलेज उसरा सुटल्यार बशीचो त्रास जाता। कॉलेजीची फकत एकूच बस, सांज वेळा वचपाक त्रास जाता। भुरग्यांक वा पालकांक विश्वासात घेनासतना कसो वेळामदी बदल केलो, विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपरासलो। तशेंच पणजी सरकारी पॉलिटेक्निकेत मुळाव्यो सुविधा सारक्यो नात। इमारतीची स्थिती बाबत जाल्या। कितली पत्रां बरयली पण एक रिप्लाय ना। प्राचार्य विद्यार्थ्यांक मेळपाक सोदिना। पणजी सरकारी पॉलिटेक्निकेचो वेळ बदलचो न्ही, तशेंच एका बशी जाग्यार 2 बशी उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्ली। सगळे गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक पणजेच्या येयले हांगा सगळे हांव GS कॉलेजीचो। सो आमचो मेन इशू आमी जोगा स्पार्कलांत चलत येयले हांगा, कित्याक हांगा भुरगे येता, स्टुडंट्स सगळे टिचर भितर व्हरताले भुरग्यांक, एकठांय जावपाक दिना, युनिट तोडटाले आमची। सो आमचो मेन इशू आहा टायमींग चेंज केला। आनी कॉलेज बस एक आसली, प्रिन्सिपल म्हणटा टायमार पावना म्हणून लेक्चरार। एकूच कॉलेज बस आसली आनी तेवूय बी 30 कॅपेसिटीची, भुरगे कशे टायमार पावतले ते पावपाक शकना। 3 कॉलेज बस दी म्हणल्यार तो आमकां हें रिप्लायूच करना लेटरांचे। मागीर सेकेंड आसलो टायमींग सगळ्यांचे लेट सुट्टा सवायपाचान, तेन्ना वयतना भुरग्यांक चलत वयचें पडटा। स्पेशली गर्ल्स तांकां चड इशू आसा कॉलेज बसी। हेका खबर आसा हेज्या वांगडा जाल्लें आसा। मागीर कॉलेज बसी बस स्टँडार प्रायवेट बसी कोण पयसल्यान येता तांकां एकूच दिवक बस आसता वचपाक, ते कशे वयता। आनी अंडर एज भुरगे आहा। प्रिन्सिपलान टायमींग चेंज करता म्हणून पेरंट्सांक डिस्कस करून HODींक आमचे सांगोक ना, इन्फॉर्म सुद्दां करना स्टुडंट्सांक, नोटीस बोर्डार सुद्दां मारनाशिल्लें दिसता। So once when I was going walking and I was going alone and there were some guys over there who were drinking actually and partying, and I was going walking that time. They literally started teasing me. Now there's no assurance about the safety and all, no? So I think they should take a step regarding that. तांकां त्रास जाता सामके। भुरगे व्हडल्यो बसी जाय 2, एकूच धाकटी बस दवरल्या 30 कॅपेसिटी। ओवरलोड जाल्यार भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता। स्पेशली गर्ल्स चिड्डोन वयता, बॉयज गर्ल्स कशे मिक्स जातले। प्रिन्सिपल सर तो बिचोले आसा म्हणटा हांगा इश्यू आसा, बिचोले कसो हें करपाक शकता। इतले भुरगे रावल्या, भुरग्यांचे इश्यू सॉल्व करनासतना प्रिन्सिपल कसो 2 कडेन कसो नाल्या, एक तरी हांगा नाल्यार एक तर थंय आसपा जाय न्ही। आमकां प्रिन्सिपलान मेळपाक गेले तो नासता। प्रिन्सिपल कितें आसता, भुरग्यांचे इश्यू सॉल्व करपा न्ही, प्रिन्सिपलूच ना। आमकां मेळपाक गेलेलो तो नासता। आमी वायस प्रेजिडेंटाक सांगलेलो आमच्या कडेन मिटींग घे म्हणून, तो सांगता आमकां प्रिन्सिपलान सांगलो खंय की मेन पॉयंट्स हाड म्हणून। मेन पॉयंट्स खंयच्यान हाडू आमचे, आमकां इश्यू आतां सांगपाक जाता, लेटर घातले रिप्लाय करना अजून प्रिन्सिपल ना। सपोर्टूच करना आमकां भुरग्यांक प्रिन्सिपल, उलोवपाकूच दिना। प्रिन्सिपल न्यू येयलो, भुरग्यांक सांगो सुद्दां न्यू प्रिन्सिपल तो, चडशे जाणां खबरूच ना कोण प्रिन्सिपल तो। एक मिटींग तर घेवन सांगपाचें आपूण आय एम द न्यू प्रिन्सिपल ऑफ द कॉलेज म्हणून, तेंवूय सांगा। When it comes to washrooms and all, sanitary तेंगे एक मशीन घायलो हा फुटलोलें, तें जाल्यार कॉइन्स असं घायला, त्या सॅनिटरी पॅड्स काही ना। त्या डिकम्पोज पॅड्स असं भायर मारपाक एक डस्टबीन असो गेल ना। आणि देन टॅप्स तेंगे आखे फुटला, एकू नोट चलता, तें जर दट्टी उदक सारखे वास मारता, सारखे ब्रावन येता उदक, आणि भितर वॉशरुमा लायट्स नाही। ह्या सगळ्या गजालींचेर लक्ष दिवन एका म्हयन्या भितर विद्यार्थ्यांचो प्रश्न सोडयतलो अशें कॉलेजीच्या प्राचार्यान विद्यार्थ्यांक खंय सांगला। तशेंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद हांचोय तेंको विद्यार्थ्यांक मेळ्ळो। आयज आमी हांगासर भुरग्यांक सपोर्ट करपाक हांगासर प्रिन्सिपला कडेन जे डिमांड्स आसा ते डिमांड्स मागपाक हांगासर आयिल्ले। हांगासर आमी सगळ्यान पयलीं सकाळीं पळयता जाल्यार टिचर जे आसा स्टुडंट्सांक घेवन वयताले की तेंच्यांनी हांगासर रावो नाका, आनी तांकां सांगताले की तुमकां इंटरनल सेमेस्टर मार्क्स तुमच्या आमच्या हातीन आसा, किंवा तांकां अशे तरेचे धमके बरे तांकां सांगपाक लागले। सराचें अशें म्हणणें आसलें आनी फूल डिस्कशनाचें अशें म्हणणें जालें की जर कितें स्टुडंट्सांक प्रॉब्लम आसा, दे आर रेडी टू टेक अप द इश्यूज अँड दे आर रेडी टू सॉल्व द इश्यूज। तांच्यांनी जी कमिटी केल्लेली आसा त्या कमिटी कडेन अप्रोच करून फुडें वचपाक शकता। सराच्या म्हणण्यानुसार सरान जे अशें सांगलें की प्रपोजल मांडटा, आमी सरा कडेन रिक्वेस्ट केला की बेगींतल्या बेगीन कामां जावपाक जाय। आनी जशें सरान आमकां सांगलें की आमकां अश्युरन्स दिल्ले आसा, आमी जर हे कामां जावना जाल्यार वी वील अगेन फॉलो अप दीस। कावन्सिलाकूय तेंच्यांनी अश्युरन्स केला की जेन्ना कावन्सिलानूय तेचे फॉलो अप घेवपाक जाय बेगींतल्या बेगीन। आमचो GS आसा हांगासर किंवा बाकीची फूल कावन्सिलाची टीम आसा, दे वील फॉलो अप विथ दीस, परत फॉलो अप करून ते बेगींतल्या बेगीन करून घेतले। टायम बीन दिता तुमी प्रिन्सिपला? टायम म्हणजे आतां जशें तेंच्यांनी म्हटलां की बसी ह्या म्हयन्या म्हटलं येता म्हटलं। सो आमकां अशें म्हणणें आसा की विदीन 1 मंथ हे जे सगळे इश्यू आसा किंवा विदीन 15 to 20 days हे इश्यू सगळे सॉर्ट आउट जावपाक जाय। ट्राय करतलोच भुरग्यां खातीर तरी इतलें करपाचें। सो तो हें ना म्हणपाना इतले भुरगे जमा जाल्या म्हणल्यार तेणी करता म्हणल्यार 1 म्हयने भितर अशें जातलें म्हणून सांगता। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर।